कीर्तन 80:5, साम्स 85. शांती खातीर प्रार्थन. सरेस्परा, तुझ्या देशाचेर तूं प्रसन्न जालोय. जॅकोबाक तुवें परतून सूख दिलें. तुज्या परजेचो गुन्यांव तुवें बक्षिलोय. तिची सगळी पातकां तुवें पुसून काडली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. तुजो जळतो क्रोध तुवें दंड केलोय. देवा, आमच्या तारका आमकां परतून वयर काड. आमचेर आशिल्लो तुजो राग पयस कर. आमचेर तूं सदांकाळ रागार जावन आसतलोय. सर पिळग्या पर्यंत तुजो क्रोध फुडें व्हरतलोय. तुज्या परजेन तुज्या थंय संतोश भोगच्या खातीर तूं आमकां परतून जिवीत दिवचो नाय. तुजो विस्वासी मोग आमकां दाखय सरेस्परा, आनी तुजी सोडवण आमकां लाभय. देव सांगता तें हांव आयकतां. परगडतां सरेस्पर आपल्या परजेक, आपल्या भक्तांक, सगळ्या काळजान आपणाशे परततल्यांक. ताका भियेंतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या. ताची महिमा आमच्या देशान वस्ती करतली. मोग आनी विस्वासीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक उमो दितात. विस्वासीपण भुमींतले उपजातले आनी सर्गार्तां नीत आमचेर नदर घालतली. सरेस्परच आमकां सूख शांती दितलो. आमची भूंय आमकां पीक दितली. नीत ताच्या मुखार चलून वेतली आनी शांती ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली.